II Samuel chapter 23. दाविदाची निमाणी उतरां. आतां ही दाविदाची निमाणी उतरां. दावीद जेसेचो पूत असो उलयता. इस्रायल राष्ट्राचो सुवादीक गावपी जाकोबाच्या देवान माखलोलो, देवान वयर उबारलेलो मनीस असो उलयता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे उदेशी उलयता. ताचो शब्द म्हजे जिबेर आसा. इस्रायलाचो देव उलयला. इस्रायलाच्या खोडपान म्हाका अशें सांगलां. मनशाचेर राज चलयतलो प्रमाणीक जावचो. देवभिरांतीन राज चलयतलो. कुपां नासलोले सोkallim. पावसा उपरांत जमनी वेलें तोंड रसरसायता. तसल्या उदेतल्या सुर्याच्या उजवाडा सारको. म्हजें गhorannem सर्वेस्पराचें thir-ghott आसा. ताणें सगळें मांडावलीन आनी खात्रेन म्हजे कडेन sasnnak तogta toslo कोरार केला. म्हजें दर-êk zoit आनी anvddo तो folladik करचो ना. नालायक मनशांक kanttea वरी तो पयसायता. कित्याक ते केन्नाच हातांत एकठांवंक जायनात. कित्याक तांकां कोण हात लायना. बगर एका लोखणाच्या वो लाकडाच्या हातयारां ते एकठांय येतात आनी उज्यान उलपावन तांचो भस्म करतात. दाविदाचे बोलवंत मनीस. ही 7 दाविदाच्या फांकी बोलवंत मनशांची नांवां. हाकमोनांत रावपी इशबाल. तो 3 हांचो अधिकारी आसलो. ताणें 800 मनशां आड आपलो भालो पाजून एकाच फाराक ताणें 3 जीव काडलो. 3 दुसरो फांकी हाच्या घराण्यांतलो, दोडो हाचो पूत एलियाजार. फिलिस्तेवकार झूज मांडूंक एकठावलेले तेन्ना आनी इस्रायलाचे मनीस पळून गेले तेन्ना तो दाविदा बरोबर 5 मिनांत आसलो. तो उठलो आनी हात थोकोसर इतलो मार फिलिस्तेवकारांक घालो की तलवार ताच्या हाताक चिटकून उरली. त्या दिसा सर्वेस्परान ताका व्हड जोit दिलें. फक्त लूट मारूंक लोक ताचे फाटल्यान परत आयलो. हाचे उपरांत हाराराचे कुलयेंतलो आगीचो पूत शामा आसलो. एक पावट फिलिस्तेवकार झुजाक एकठांय जाल्ले. थंय मसूराचें एक शेत आसलें. इस्रायल काल फिलिस्तेवकारां सयशिल्ले पळून गेल्ले. पूण शामा शेतान मोदें उबो रावलो आनी ताची राखण केली. ताणें फिलिस्तेवकारांक मारून उडयले. सर्वेस्परान ताका व्हड जोit दिलें. पिके समय दिसांतले 3 अधिकारी अदुल्लामाचे धोलीन दाविदाशी आयले. पॅलेस्तिनी फौज राफाय फाल्क्यांत पेणे करून आसली. त्या समयार दावीद किल्ल्यांत आसलो. फिलिस्तेवकारांचो मांड बेथलेहेमांत आसलो. आशेवन दाविदान म्हणलें, कोण म्हाका दारवंट्याशी आसलोले बेथलेहेमाचें बांयचें उदक काडून दितलो. तेन्ना ते एक बोलवंत मनीस फिलिस्तेवकारांचे फौजेंत घुसले आनी दारवंट्याशी आसलोले बेथलेहेमाच्या बांयचें उदक काडलें आनी दाविदाशी हाडलें. पूण दाविदान उदक पिवंक न्हयकार केलो आनी ताणें तें सर्वेस्परा मुखार ओतलें. ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, अशें हांव केन्नाच करचो ना. आपलो जीव संकटांत घालून गेल्ल्या मनशाचें रगत तें. म्हणटच तो तें उदक पिवंक ना. ह्यो वस्तू त्या तेगा बोलवंत मनशांनी केल्यो. जेरुयाचो पूत आनी जोआबाचो भाव अभिशाय 30 अधिकारी आसलो. एक पावट ताणें 300 मनशांचेर आपलो भालो उबारून तांकां मारून उडयले. हे तरेन आपणाक 30 मोदें फांकी केलो. 30 मोदें ताका अदीक मान आसलो. हाका लागून तो तांचो फुडारी जालो. पूण तो 3 बरोबर एकसारको नासलो. काबजूल नगरांतल्या जेहोयादाच्या पुता बेनायान व्हड वस्तू केल्यो. ताणें मोआब देसांतले शिवा सारके 2 मनशांक मारून उडयले. एक पावट बरफ पडटालें त्या दिसा ताणें धोलींत मदेकात वचून एका शिवाचो जीव काडलो. तशेंच ताणें आंगलोटीन मजबूत आशिल्ल्या इजिप्तकाराक मारून उडयलो. ह्या इजिप्तकाराच्या हातांत एक भालो आसलो. पूण बेनाया दांडो घेवन ताचेशी गेलो आनी इजिप्तकाराच्या हातांतलो भालो
काढून घेवन ताच्याच बाल्यान ताका जिवेशी मारलो. जोहेदाच्या पुता बेनायान ह्यो वस्तू केल्यो आनी तेगा बोलवंत मनशां मदें आपणाक नांव मेलयलें. तिसा मदें ताका अदीक मान आसलो, पूण तेगा बरोबर तो एक सारको नासलो. आपल्या राखणदारा वयर दाविदान ताका अधिकार दिलो. जोआबाचो भाव आसाहेल तिसांतलो एकलो आसलो. उरिल्ल्यांची नांवां अशीं. 30 पंगड्यान दुसरे वांगडी आसले ते हे: जोआबाचो भाव आसाहेल, बेथलेहेमाच्या दोडोआचो पूत एल्हानान, हारोड हांगाचे शाम्मा आनी एलिका, पेलेट हांगाचो हेलेच, तेकोआच्या इकेशाचो पूत इरा, अनाथोत हांगाचो अबिएजेर, हुशा हांगाचो मेबुन्नाय, आहो हांगाचो जालमोन, नेटोफा हांगाचो महाराय, नेटोफाच्या बानाचो पूत हेलेब, बेंजामीन कुलांतल्या जिब्या हांगाच्या रिबाय हाचो पूत इटाय, पिरातोन हांगाचो बेनाया, गाश लागसारल्या पायंडींतलो हिडाय, आराबा हांगाचो आबियालबोन, बाहुरीन हांगाचो आजमावेत, शालबोन हांगाचो एलियाहाबा, जाशनाचे पूत जोनास्तान, हारार हांगाचो शामा, हाराराच्या शहाराचो पूत आह्याम, जिलो हांगाच्या अहिथोपेलाचो पूत एलियाम, माका हांगाच्या आहाशबाय हाचो पूत एलिफेले, कार्मेल हांगाचो हेजरो, आराब हांगाचो पार्राय, जोबा हांगाच्या नेथनाचो पूत इगाल, गाद हांगाचो बानी, आमोन हांगाचो जेलेक, बेरोत हांगाचो जोआबाचो आंगत्रान सांबाळपी नाहाराय, जातीर हांगाचे इरा आनी गारेब, उरिया हितीत सगळे मेळून 36 आसले. देवाचें उतर